आमकां कळ्ळें की हांगा कितें तरी गाडयेचेर वयल्यान काम करताचो स्लॅब कितें तरी पडलो, ब्लॉक पडलो म्हणून सिमेंटाचो. आतां कशें हा हो रोड मेन, आतां एअरपोर्टा वयल्यान वचपाक आनी येवपाक हो रोड हा, हो सामको इम्पॉर्टंट रोड हा. आनी ह्या रोडाचेर वयर काम चालू आसतना हांगा सेफ्टी मेजर म्हणटा पळय तो हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणी घेतलेली ना. आनी आतां सुद्दां जर पळयत जाल्यार कोणूय जर फास्ट येयलो थंयच्यान जाल्यार ताका ते कितें लायलां पळय तेंच्यान 2 बॅरिकेड लायला आनी बेश्टें टेपिंग केलां ते कळना बाबा, ते गाडी वचपाचें काय कितें ना. तेणें हांगा सुद्दां तशेंच केलां, ते बेश्टें 2-3 हे हाडून दवरला तेंच्यांनी. आनी काम जर चलता, तुमकां खबर आसा जर काम चलता थंय, आतां तो 4 व्हिलराचेर पडलो म्हणून तो ओके चल कितें तरी तो साल्वार जालो मनीस. फाल्यां जर तो 2 व्हिलर जर तो एकटो वयतालो कोणान 2 व्हिलर तेचेर जर पडलो जाल्यार तेजो जीव वयता आसलो. जो हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय हांगा सेफ्टी मेजर्स आतां वयर एक्चुली काम चालू आसा वयर, जाल्यार हांगा एटलिस्ट तेंच्यांनी नॅटिंग करपाक जाय आसलें. नॅट करिना जाल्यार रोड तरी बंद करपाक जाय आसलो. होय कॉन्ट्रॅक्टर इतलो इरिस्पॉन्सिबल आहा. जर आयज जर हें आतां सिमेंट ब्लॉक जर वयल्यान पडला, ते 2 व्हिलर घेवन वयता तेचेर जर पडलेले तेचो जीव 100% वयता आसलो. आणि ह्या वटेन जर तुमी पळयशात जाल्यार हांगा वेहिकलाक कन्फ्युजन जाता खंयसून वचप आनी खंयसून येवप. ते जाता कांयच कळना. उदक पळयता जाल्यार ते म्हाका वयरसून उदक व्हांवता आनी कांयच तेंचे प्रोविजन ना की बाबा जे एअरपोर्टांतल्यान लोक येता वयता तेंच्या खातीर कितें तरी हांगा पोलीस स्टाफ किंवा दुसरे तेंचे स्टाफ दवरपाक जाय आशिल्ले, तशें कांयच केल्लेलें ना. एकदम दुर्लक्ष अशें, म्हणजे लक्षच ना जे काम जे करतात. सो एकंदर हांगा पळयलें जाल्यार लोक कन्फ्युजनान आसात, खंयच्या टायमार कितेंय घडूं शकता.